दक्षिण गोयची उदरगत करपा खातीर सरकारान पावल उबारला। राष्ट्रीय महामार्ग 66 कुंकळे ते बेनोड्या मेरेन 4 लेन प्रकल्पाक केंद्र सरकारा कडल्यान वट्ट 1880 कोटी रुपयांची मान्यताय मेळ्ळ्या। या महत्वाच्या प्रकल्पात कुंकळे आनी बाळ्ळी बायपासा सयत 5.78 किलोमीटर लांबीचो 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, व्हडलो रेल्वे उड्डाण पूल, सुधारित सेवा रस्ते, सुरक्षित जंक्शन आनी फुटपाथ सुवाती उबारतले। या प्रकल्पा खातीर येरादारीची कोयडी उणी जावन दक्षिण गोयची कनेक्टिव्हिटी आनी उदरगतीत उर्बा मेळटली अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें।